आयिल्ले आसात. ताका लागून आमच्या सगळ्या ह्या जितली हांगा लोक जमा जाल्यात कुंकळे मतदारसंघातले आमगेले यंग मिडल एजीचे तशें बायलो दादले भुरगे सगळे हांचे समक्ष उबो रावन हांव आज डिक्लेअर करूं सोदता की आमचो मनीस आमचो मान हो बेनारा खाला जेन्ना आमी आज ही मिटींग घेतल्या तेन्ना आमकां एकच योग्य असो मनीस दिसलो तो म्हणल्यार बाब एल्विस गोम्स. आणि आज या मिटिंगेच्या या सभेच्या हांव तुमचे सगळ्यांच्या साक्षी आज हांगा डिक्लेअर करता की फुडल्या मतदार जेन्ना आमची इलेक्शन येतली चड वेळ ना डिसेंबरा म्हयन्याक तेन्ना तुमचो सगळ्याचो सपोर्ट बाब एल्विस गोम्साक दिवचो आणि भरघोस मतांनी आमचो मान वाचोवपा लागून आमचो स्वाभिमान टिकोवन दवरपा लागून आमचो अभिमानान आमी ताका निवडून काडया आणि कुंकळे मतदारसंघाचो आमदार करया. कुंकळे मतदारसंघ आज खूप जाणांनी उलयता कुंकळे केले. कुंकळे म्हणल्यार फक्त कुंकळे न्ही, कुंकळे मतदार संघ ज्यातून सगळे आमचे भाग येतात. तुम्ही सगळे ज्या ज्या भागांतल्यान हांगा आयल्यात तांकां खरे मनांतल्यान सपोज देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमकां हांगा आमी कोणेच पाकिटां दिवन किंवा पैशाचे एनवलप दिवन आपयले नात. तुम्ही स्वतः पेट्रोल खर्च करून स्वतः टाइम काढून स्वतःचो जे काम सायडीक दवरून तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात ते फक्त आमचो मनीस आमचो मान आमचो स्वाभिमान जागृत करपा लागून त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी हांगाची जी कितें रिफ्रेशमेंटाची अरेंजमेंट केल्ली आसा ती सगळ्यांनी घेवन कुंकळी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी हांगा येवन ह्या कुंकळचे भुंयेर एक जबाबदारी म्हणून म्हजेर घातल्या ती पुराय करपाक म्हाका तांचो तेंको आसा अशें हांव गृहीत धरतां. कित्याक सगळे जे आयल्या ते आपूण काळजांसान आयल्या. कोणी कोणाक फोर्स करूंक ना. हे पावसाचे दीस हो वीकडे बी आसा. खूब जाणांनी सांगलें की विकेंडाक ना जाल्यार संडे करा म्हणून. पण आमी चॅक करून पळयलें कोणाची अवेलेबिलिटी आसता कोणाची ना. आज जशें सेमी तवारी सांगा आसूंक जाय आशिल्लें पूण सडनली काल तो प्लेयर मेल्ल्यान आनीक तो आमच्या टिमीक खेळ्ळो. कुंकळी युनियनाच्या टिमीक खेळटालो पयलीं. ताका लागून एक प्रतिनिधित्व म्हणून ताका आमी सांगलें म्हणजे आमी एग्री जाल्ले की ताणें वयचें. ताका मातसो विलंब जालो म्हणून ते आज पावूंक ना. तर हे सगळे एकठांय हे आतां कोण हे लोकांचें एक सॅम्पलिंग म्हणजे लोकांक जे जाय ते ह्या आज लिडर जे बसून आसा ताणें आपली भावना व्यक्त केल्या. तेय बी कंटेन्शनान आसले. सुरवातेक सांगलां यतीन बाबान हांगा देर इज नो डर्थ ऑफ टॅलंट, देर इज नो डर्थ ऑफ केपेबिलिटी. सगळेच आसा केपेबल मनीस आसा हांगा. आनी ह्या आमच्या गांवांत आमचोच कोण तरी फुडें वयचो ह्या नात्यान हांवें जबाबदारी स्विकारल्या. आनी आमकां खात्री आसा सगळे जे कुंकळचे लोक, म्हाकाजांचे लोक, गिरदोलचे लोक, चांदोरचे लोक आनीक गुडी, पारोडा, आंबावली आनी तशेंच हांगा बाळ्ळी हे सगळे एकठांय येवन हे आमकां तेंको दितले. कित्याक फायनली कितें आसा वेगवेगळे विंगड वाठारांनी जे प्रॉब्लेम्स आसा ते आमकां भरपूर आमकां खबर आसा. आनी त्या लोकांचो पल्स कितें, त्या गांवांनी गरज कितें ही आमकां खबर आसा. आनी आमकां दिसता की वी आर इन द बेस्ट पोजिशन टू सर्व द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. तर कुंकळ्यांत मेन म्हणल्यार पोल्युशनाचो इश्यू आसा. सगळ्यांचो जोश आमकां दिश्टी पडपाक जाय. आमचो मनीस आमचो मान, आमचो मनीस आमचो मनीस आमी ते आमी स्वाभिमानी आमी ते आमी देव बरें करूं. आज